नमस्कार. दोनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारण. आज सांजे आपूण मंत्री गोविंदाक मेळटलो. प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. मेळटा ते म्हायती प्रमाण पणजे ही बसका जावपाची. मजगतीं सांजे 4 वरांचेर सगळ्या आमदारां वांगडा बसका आसा. भाजपाच्या संकल्प से सिद्धी तक कार्यावळी निमतान बसका म्हूण दामू उलयलो. तुमची बीजेपीची मीटिंग आसा एमएलए आनी कित्याक लागून ती आमची 4 मीटिंग आसा न्ही सगळ्यांक. दुष्यंत कुमार सिंग येता. ओके. संकल्प से सिद्धी तक आमचो 11 वर्साचो भारतीय जनता पार्टीचो पंतप्रधान जाले नंतर 11 वर्सां पूर्ण जाल्या आनी त्या खातीर 11 वर्सांची सगळे कार्य काम घेवन आमी सकयल स्तरा पर्यंत सगळे वता. आनी आयज तुमचे गोविंद गावडे बरोबर मीटिंग आसा. हय मेळटलो हांव. मेळटले कितें जालें मेळटलेच मेळपाचें आसा. खंय मडगो मेळटले पणजे आसा. हांव तो चल्लो पणजे पणजे मीटिंग आसा तुमची. मेळटलो. ओके. आनी आयज कितें नवे डेव्हलपमेंट आसा. नवे डेव्हलपमेंट पावस पडटा आनी चालू आहा. फुडल्या 4 ते 5 वर्सांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दिव्यांगां खातीर पर्मनंट हॉस्टेल सुरू करता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. आपूण सोंपले उपरांत आपल्या दिव्यांग भुरग्यांची काळजी कोण घेतलो म्हूण पालकांचे मुखार प्रस्न. अनाथ दिव्यांग भुरग्यांची काळजी घेवंक सरकाराचो यत्न. मुख्यमंत्री उलयलो. फुडल्या 4 ते 5 वर्सांत उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत दिव्यांगां खातीर पर्मनंट हॉस्टेल सुरू करता म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. की भुरगे जे जन्माक आयलां ती कदाचित आमची जबाबदारी आसतली, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली की तेजी पुराय देखभाल करप ही आमची जबाबदारी आसतली. बट बऱ्याचशा पेरंट्सांक चिंता आसता म्हाज्या फाटल्यान म्हाज्या भुरग्याचें कितें. आमचो गुरुप्रसाद पावसकर हांच्यांनी आस्था ह्या संस्थेच्या वतीन आतां एक्सिलन्स सेंटर म्हापसा सुरवात केला. सरकाराचो प्रयत्न आसा फुडल्या 4 ते 5 वर्साच्या भितर पर्मनंट हॉस्टेल सुरू करप. आमी अशा भुरग्यांची परमनंटली म्हणजे तांच्या पेरेंट्सांच्या उपरांत सुद्दां काळजी घेवपाचो हॉस्टेल हो प्रकल्प आमी तयार करता. इवन दो एक इन नॉर्थ आनी एक इन साऊथ. म्हणजे बऱ्याचशा पेरेंट्सांक जी आज चिंता आसा फाटल्यान म्हाज्या भुरग्याचें कितें जातलें ही चिंता सदोदीत सगळ्यांक सतयत आसता. आनी ह्या चिंते खातीरूच तेजो परिणाम आपल्याचेर जाता आनी आपल्याय आरोग्याचेर. त्या ती एक गजाल लक्षांत घेयात म्हणजे आमी जितके फिजिकली आनी मेंटली फीट उरतले तितकेच आमी आमच्या भुरग्याची बरी काळजी घेवपाक शकतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंड्या शांतीनगरात घराक उजो. घरातले सामान लासून काबार. जळारां खातीर खंय कॉयल लायिल्ले ताका लागून उजो लागला आसुये म्हूण घराचो धनी उलयलो. 2 लाख मायज लुकसाण म्हूण म्हायती मेळटा. फोंड्या शांतीनगर एका घरात उजो लागून सुमार 2 लाखाचे लुकसाण जाला. मेळटा ते म्हायती प्रमाण जळारां खातीर खंय कॉयल लायली ताका लागून उजो पातळ्ळो आसुये म्हणून घर धनी उलयलो. जळार खावपाक लागले म्हणून हांवें ती हाजी स्टीक लायली. कसली हाजी गूड नायट आसली. गूड नायटाची स्टीक लागतकच ताचो वास उग्र आयलो. म्हणटकच म्हजी बायल थंय उठल्यान खंय गेली. हांवें ती स्टीक वाजयली अशी उडून सारकी. आनी मागीर जर हांव सकाळीं 5 साडे5 उठत थंय सामको भितर दिसना अशें हें आनी गाप करून पेटला. मागीर तुमी त्याच रुमान आशिल्ले. पयलीं आमी त्याच रुमान न्हिदिल्ले. थंयच्यान आमच्या रुमान आतां कोण ना. पण हे कितें सिलिंडर बी नाशिल्लो. तें सिलिंडर बी सगळें आशिल्लें. काय तसलो एक येलो एकाच रुमान हें जालां. गेले म्हणजे कागद गेले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयांत रेंट कार आनी बायक सेवा बंद करची. तांकां लागून गोंयांत अपघात वाडल्यात. वचत थंय पार्किंग करतात. पणजेचो आमदार आनी मंत्री बाबूश मोन्सेरात उलयलो. बंद केल्यार टॅक्सीवाल्यांक फायदो जातलो. आज टॅक्सीवाले सरकाराचे ॲप बेस्ड टॅक्सीच्या निर्णयाक विरोध करूंक बाबूशाक मेळ्ळे. टॅक्सीवाल्यांनी स्वताचो ॲप सुरू करचो. बाबूश उलयलो. गोंयांत रेंट कार आनी बायक सेवा बंद करची ताका लागून गोंयांत अपघात वाडल्यात. वचत थंय पार्किंग करतात. पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेरात उलयलो. बंद केल्यार टॅक्सीवाल्यांक फायदो जातलो. येरादारी खात्यान टॅक्सीवाल्यांक एग्रिकेटरा विशीं म्हायती दिवन तांकां विश्वासांत घेवचे. बाबूश उलयलो. Right, left, center, you see all this rent a bike and rent a car. You go and see on Pato. Now I will take you. 90% of the basically which the parking bay has been taken by these people. Correct. They have got to basically identify and show them the place where they are going to park the bike. What is the department doing? It is the important this thing of the department. It is the failure of the department, basically transport department to this thing. The director basically should take care of this first. I have raised this issue.
and after raising the issue, basically they stopped issuing the licenses to the fresh license. But what I had said, even last time, I said, let us stop this in total rent a bike and rent a car. Now mostly in the coastal belts, you just go and see. Most of the accidents basically are happening because of rent a bike and rent a car. Reason I'm saying, if they give them a fixed guarantee, Baba, if I am telling you, if I have taken a loan and all this thing, I am worried that I must pay my installments in time. If my installments and all those things have been taken care of, then I have got nothing to worry about. मजगती दक्षिण गोंयांतले टॅक्सी युनियन कुट्टाळेचो आमदार आंतो नागमळे तो म्हणटा मुख्यमंत्र्याकडेन उलोवन प्रश्न सोडयता. जेन्ना हे आमचे भाव जे केन्नाय कितें जर कितें जालें वो कोणें कितें एक्स्ट्रा कितें पयशे घेतले जाल्यार म्हाका दिसता तांच्यांनी कंप्लेन करपाक शकता. ताका इंस्टॉलमेंट देखून भरपाक जायना. ताका एक 60 सपोज गाडी आहले ताका दिसाक बोलालो एक देखून भाडें मेळना म्हणटच तेजें इंस्टॉलमेंट देखून जायना. आमी MLA म्हणून हांव सीएमा कडेन हांव डिस्कस करतें पर्सनली वचोनूय हांव डिस्कस करतलो. इतले मजगती नव्या एग्रीकल्चर गायडलायनीक विरोध करूंक टॅक्सीवाले येरादारी संचालकाक मेळपा आशिल्ले, मात पणजे जमावबंदी. गायडलायन्स ऑब्जेक्शन सबमीट करपाक वचपाचें म्हण आयज तिंगा खंय जाल्यार नोटीस मेवल्या भुरग्यांक वा गोवोरमेंटाकूय मेवल्या. आयज सगळे आख्या गोंयचे नॉर्थ एंड सावथ टॅक्सीकार भाव आयज एकठांय जावन आयज आमी थिंगा वचून फकत ऑब्जेक्शन सबमीट करपाचें आसलेलें. पूण आयज कर्फ्यू लायिल्लो हा पेंजीम ऑब्जेक्शनाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तर कर्नाटकाची तान भागोवपा खातीर आमी आमच्या सुपीक जमनीचो त्याग करचे नात. खानापूरच्या शेतकाऱ्यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांक बरेच धारेर धरले. बंडुराचे उदक वळोवन मलप्रभेत व्हरपाक जमनी पोंदचो कालवो बांदपा खातीर रुमेवाडी, करंबळ आनी आसोंगांतल्यो शेत जमनी संपादन करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. हे विशीं घातिल्ल्या हरकतींच्या सुनावणेक आयिल्ल्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांक शेतकाऱ्यांनी जाप दिल्या. म्हादईच्या बांडोरा नाल्याचे पाणी वळोवन ते मलप्रभेत सोडपा खातीर जो भुयारी मार्ग तयार करपाक जाय त्या मार्गा खातीर खानापूरच्या अनेक शेतकऱ्यांच्यो जमिनी संपादन करपाचो प्रक्रिया आसा ती कर्नाटक सरकारान सुरू केल्ली आसात आनी तेज्या खातीर कर्नाटक सरकारान ह्या शेतकऱ्यांका नोटीस जारी केल्ली आसा. जर तुमच्यो जमीन दिवपाक मिळनात तर आमकां 60 दिसांत आक्षेप नोंदवा अशी सूचना त्यांनी केली. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी आपल्यो जमिनी ह्या प्रकल्पाक आमी दिवचे ना असे निवेदन दिवन आक्षेप नोंदयलो. ह्या आक्षेपाचेर सुनावणी घेवपा खातीर कर्नाटकाचे भूसंपादन संपादक अधिकारी आसात ते अधिकारी शनिवाराक खानापुराक केल्ले. त्या वेळाचेर तेंच्यांनी शेतकऱ्याची चर्चा केली असता शेतकऱ्यांनी ह्या जमीन दिवपाक विरोध केल्लो आसात आनी खंयच्याय परिस्थितीत आमी ह्या प्रकल्पा खातीर जमीन दिवचे ना आनी तेका लागून तुमी आमच्यार हो प्रोजेक्ट लागू नाकात असो मागणी तेंच्यांनी केल्ली आसात. पुरवठा खातीर प्रमोद मुंडे. गोमंतक गौड मराठा संस्थेच्या जमनीचेर आदिवासी कल्याण खाते ट्रायबल भवन बांदूंक सोदतात. ही जमीन खंय संस्थेन कोमनीदादी कडल्यान विकत घेतिल्ली, पूण संस्थेक कळ्ळें नासतना जमीन आदिवासी कल्याण खात्याच्या नांवार केली. जमीन परत संस्थेक मेळची म्हूण गोमंतक गौड मराठा संस्थेची सरकारा कडेन मागणी. गौड मराठा संस्था ही ST समाजाचीच संस्था. ज्या एसटी भवनाच्या उभारणी वयल्यान फाटले सप्तकभर राजकीय मळार वातावरण तापला आनी मंत्री गोविंद गावडेच्या मंत्रीपदाचेर हावळ येवपाच्या वाटेर आसा त्या एसटी भवनाची वेगळीच काणी. कोमुंदादीक पयशे पे करून आमी ती जमीन घेतल्या. ही जमीन सरकारान कोणाक विचारून आपल्या नांवाचेर धरपा खातीर प्रोसेस केलो हें आमकां कळपाक जाय. कारण आमी काय तशें कितें लेखीत काय दिवना. हे दिसांनी सोशल मिडियाचेर जो विशय येता ट्रायबल भवन परवरेक उरला, कोणाक लागून उरला, कोर्टाक लागून उरला, हेका लागून उरला, कसलो कोर्ट चल्ला, कोणी घातला कोर्टान केस? आमी काय कोर्टान केस घालना. तेन्ना पर्रेकर मुख्यमंत्री आसतना तेणी थंय फावंडेशन बसयलें. तिणे आमकां पयशे दिता सांगलें. प्लस तेन्ना त्या टायमार आनीकूय काही मंत्र्यांनी सांगलें आमकां आमी पयशे दितात, आमचे पयशे दितात, आमी थंय तुमी गोमंतक गौड मराठा समाज भवन थंय बांदात. तेजे नंतर परतें CM प्रमोद सावंत आसतना तेणी फावंडेशन स्टोन बसयलो. पूण तेणी जो फावंडेशन स्टोन बसयलो पळय ते चुकीच्या मनशांक पर्यंत चुकीच्या मनशांनी तेंकां किंवा तेणी मनशांनी तेंकां थोड्या लोकांनी तेंकां चुकीचें मार्गदर्शन केलें, गायडन्स. ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या नावार जाल्ली जमीन संस्थेक परत दिवची म्हूण सरकारा कडेन संस्थेच्या वांगड्यांची मागणी. उलयना आसतना जी संस्था ज्या संस्थेक ही जमीन दिल्ली ती संस्था त्या ट्रायबल वेलफेअराच्या नांवार जी पळय केल्या नोटेशन करून ते आमकां म्हणटा ते आपले तशें म्हणटा गोमंतक गौड मराठा नांवाचेर ती येवची असो आमचो एक हो उद्देश आसा, ध्येय आसा. हें सगळें म्हणटा तें
आमी करून हे आमकां दिले जाय सरकाराचे म्हणटा ते आमी म्हणटा एक रिक्वेस्ट करता ते सरकारान ट्रायबल भवन उबारपाचें काम GSIDCक 2024च्या डिसेंबरान दिल्लें. मात ही जमीन कोर्टाच्या केशीन आडखल्या. म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जमनीच्या टायटलाची केस चालू आसा. त्याच बरोबर बार्देस मामलेदारान ह्या जमनीच्या म्युटेशनाक अपील केल्ली केस चालू आसा. मात सरकारान GSIDCक दिल्ल्या फायलीन कोर्ट केशीची म्हायती दिवपी डॉक्युमेंट नासले. जमीन केशींत आडकल्ली आशिल्ल्यान GSIDCन जानेर 2025 फायल परत सरकाराक धाडून दुसरी क्लियर टायटलाची सुवात दिवची म्हूण मागिल्लें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. शिरोड्यात तळपण म्हणटा थंय घरकारान तकलेर फातर घालून घरकान्नीचो खून केलो. शेनवारा सांजेची घडणूक. सरकारी कर्मचारी चेतन गांवकार म्हणटा ताणें घरकान्न हेमाचो खून करून फोंडे पुलिशे मुखार सरेंडर. घरकान्नीचे कोणा कडेन अफेर आशिल्ल्याच्या दुबावान खून केलो म्हूण ताणें खंय पुलिसांक सांगलां. चेतनाक अटक करून पुलिसांनी फुडलो तपास सुरू केला. काल शिरोड्यात तळपण हांगासर स्वता घोवानूच आपल्या बायलेचो फातर घालून खून केल्लो आसा. ह्या प्रकरणान जो आरोपी आहा चेतन गांवकर एणे स्वता जावन पुलिसा कडेन सरेंडर जाल्ले आसा फोंड्या. आनी जे मर्डर केल्ली आहा हेमा गांवकर हिका जी बॉडी आहा ती पुलिसांनी मडगांव हांगासर पोस्टमॉर्टमाक धाडलेली आसा. आनी सद्या आयज जो आसा हो पोस्टमॉर्टम जावपाचो आसा. तितल्या मजगती जो एक्यूज आहा चेतन गांवकार हो एक गव्हर्मेंट सर्वंट जावन आसा आनी तेका सद्या पुलिसांनी ताब्यान घेतला आनी सद्या तेका मेडिकलाक प्रोड्यूस करून हाडलेलो आसा. त्याच प्रमाणे आमी म्हणटा की मर्डर जावपाचें कारण कितें की अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या पुलिसा कडल्यान की तेजे स्वताच्या बायलेचे कोणा वांगडा तरी अफेर आसलें असो दुबाव आसा आनी त्या दुबावाक लागून तेणें आपल्या बायलेचो खून केलो. तांकां 2 वर्सांचो भुरगो आसा. त्याच प्रमाणे तेंच्या लग्नाक 6 वर्सां जालीं आनी हे हेमा गांवकार आहा ही रावपी बेतोडा हांगासर तळेवाडा आनी ताका लग्न करून तळपण शिरोडा हांगासर दिल्लें. तेंच्या लग्नाक 6 वर्सां जालीं आनी 6 वर्सां उपरांत काल दनपारां न्हिदलेले कडेन तिचे तकलेर फातर घालून चेतन गांवकार हेणें आपल्याच बायलेचो खून केल्लो आसा. आनी त्याच प्रमाणे तेका पुलिसांनी आतां जी केस आहा ती रजिस्टर केल्या आनी फुडली चवकशी जी आहा ती सुरू आसा. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. वास्को पुलिसांचो दाबोळीचो फ्लायओव्हर बांदपी कॉन्ट्रॅक्टर MVR प्रोजेक्ट मॅनेजर सायट सुपरवायझरा आड FIR. 28 मायक दाबोळी कंत्राटदार MVRन रस्त्या कुशीक मारिल्ल्या फोंडाऱ्यांत पडून मारुती जाधव म्हणटा तो सोंपिल्लो. फोंडाऱ्याक बॅरिगेट घातिल्ले ना. अपघात जावचो न्ही म्हूण जतनाय घेवंक नाशिल्ली. कांयच सेफ्टी मेजर नाशिल्ल्यान FIR. तपास चल्ला. दीस पयलीं एक बायक चलोवपी मारुती जाधव म्हणटा तो 45 वर्सांचो मनीस दाबोली वतना एक एक्सकेवेट केल्ले पिटान भितर तो पडून ताची मृत्यू जाल्ली आनी ताजे मागीर एक मोठो बोवाळ जालो. लोकांचो एक मोठो बोवाळ जालो की खंय तरी एक MVR कंपनी हे जे कॉन्ट्रॅक्ट घेता फ्लायओव्हर बांदता दाबोली ताजेर खंय तरी एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक हाजे पयलीं एकटो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो स्टाफ जो आसा तो बॅरिकेड पडून मेल्लो. ताजे पयलीं एक फावट एक गाडी एक एक्सकेवेट केल्ले पिटाचेर भितर घुसून डॅमेज जाल्ली. ते सोडल्यार फ्युअलाचे पायपलायन उदकाचे पायपलायन कितलेच फावट तांच्यांनी फोडला आनी हाका लागून लोकांनी मागणी केल्ली की एक कॉन्ट्रॅक्टराक जबाबदार धरपाकूच जाय. हाजे पयलीं एक बस पडली कंडक्टर मरण पावलो ऑन द स्पॉट. एक पॅसेंजर मेलो. कितलेशे पॅसेंजर इंजर्ड जाले आनी खंय तरी रस्त्याचे हाल केल्या काम करताना. प्रॉपर प्लॅनिंग ना सर्वीस रोड ना म्हणून लोकांनी मागणी केल्ली की MVR कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हाजेर कसली तरी कारवाई जावची. आनी आयज आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा वास्को पुलिसान फायनली MVR कॉन्ट्रॅक्टराक आनी तांचे ऑफिशल जे आसा तांचेर एक केस रजिस्टर केल्ली आसा. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की PSI मयूर सावंत जो आसा हाजे कंप्लेनीचेर तांचे कॉन्ट्रॅक्टराचेर जे MVR कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी तांचे सायट सुपरवायझर संजय कुमार गुंजन प्रोजेक्ट मॅनेजर मिहीर कुमार हाजेर थंय FIR लॉन्च केल्ली आसा. सेक्शन जे आमकां कळून आयिल्लें आसा इज अंडर सेक्शन 1061 ऑफ 2023. आनी खंय तरी एक कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना एक काम करता ताणें एक शिस्त बागूंक जाय. जावं थंय लायटींग घालूंक जाय सायनेजीस घालूंक जाय सर्वीस रोड करूंक जाय. ही लोकांची जायत
ते जायतो टायम जाली लोकांची लॉंग पेंडींग मागणी आशिल्ली आनी खंय तरी वास्को पुलिसांनी केस रजिस्टर केले आनी आतां फुडलो ताजो तपास चालू आसा पूण खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर रिस्पॉन्सिबल दवरपाचें काम ऑथॉरिटीन केल्लें आसा. वास्कोच्यान पुलोन मिडिया खातीर विक्रम नायक. चिखलेत 24 मायाक जाल्ल्या अपघातात जखमी जाल्ले चली जीएमसीत उपचार घेतना सोंपले. हिट अँड रन केशीत ते जखमी जाल्ले. केस आपूण फॉलोअप करतले म्हूण प्रतिमा कुतिनो मिडिया मुखार. जाल्यार बायणा 25 मायाक दोगां मदीं जाल्ल्या वादात राजेश माजीक म्हणटा ताका बरोच मारिल्लो. तोय उपचार घेतना सोंपलो. मुरगांव पुलिसांनी मारपी राहुल कुमार सैमी आड खुनाची केस नोंद केल्या. चिखले 24 मायाक जाल्ल्या अपघातात गंभीर जखमी जाल्ले चली उपचार घेतना सोंपले. स्पीडीन वचपी कारीन तेका मोख इल्ले. The girl who was battling with her life in GMC after the sad accident which took place in Chikali, Rani Bin, is no more. I just got the information from a brother, Ajay, that Rani has passed away. Why till now, Ullas Naik, जेणे कोणे एक्सिडेंट केलो आनी रानी कांय मरण फावो जालें, तेजे कुत्रे मरून गेले, सुने मरून गेले, ताका आयज साकून कित्याक अरेस्ट करूं ना? टू द कन्सर्न DYSP of Vasco, Kadamba, and wherein he has given me information that the investigation officer, Damodar Maikar, who had done all सगळे मिसमॅच केल्ले, नाका जाल्ले घातलेले FIR-चेर, ताका चेंज करची म्हणून आमी मागणी केल्ली शुक्राराक. आयज खंय ताका चेंज केल्लो आसा आनी दुसऱ्या इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसराक घातिल्लो आसा लायनीर. सो वॉट एवर फॅक्ट्स वी हॅव गिवन फिगर्स अलॉंग विथ पेन ड्रायव्ह सगळी कारवाई जातली. एव्हरीथिंग इट्स इन इन्व्हेस्टिगेशन विल बी इन प्रॉपर प्लेस. 25 मायाक बायणा दोगां मदीं जाल्ल्या झगडेत गंभीर जाल्लो एकलो जीएमसीत उपचार घेतना सोंपलो. 2 लोकां मदीं झगडी जाली बायणा ह्या जाग्याचेर. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा राहुल कुमार सैनी म्हणटा तो भुरगो हो रावपी खंय बिहार आनी नेटीव ऑफ बिहार पूण रावपी बायणा. ताणें खंय आपले जो रूममेट आसा राजेश माजे हाजेर खंय ताणें दांडो मारलो तकलेचेर. हो राजेश माजे जो एटॅक केल्लो विक्टीम आसा खंय तो ट्रिटमेंट घेतना जीएमसीन मरण पावलो आनी हाका लागून एक नवो जो सेक्शन आसा मर्डराचो सेक्शन 103 हो खंय आतां ते केसीन एटॅच जाल्लो आसा आनी जो विक्टीम मरतकर अक्यूज राहुल कुमार सैनी हाजेर एक मर्डर केस रजिस्टर केल्ली आसा. कोचान पुलन मिडिया खातीर विक्रम नायक. एसटीपीडीच्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान कांय जाणांनी शॉपां घेवन थंय मडको घेवपाक सुरवात केल्या. व्हिडिओ काडपाक गेलो काय थंयच्यान पळ काडटात. थोड्या वेळान परत थंयच बसून मडको घेतात. प्रुडंटान हो प्रकार एक्सपोज केला. मडको घेवप्यांक विचारल्यार ते म्हणटात तांचो खंय एजंट दुसरो आसा. पळयात रिपोर्ट. मडगांवा एसजीपीडीएच्या मार्केटात सुशेगाद मडको घेवपाचो धंदो चल्ला. मार्केटात शॉपां हेर व्यवसायाक दिल्ली, मात कांय जाणांनी ती घेवन थंय मडको घेवपाक सुरवात केल्या. प्रुडंटान हो प्रकार एक्सपोज केलो. कोणाच्या नावाचेर चलता ही शॉप? खबर ना म्हाका, हांव न्यू आला. तू न्यू आयला म्हण कोणी तरी कामाक दवरलो आसतलो न्ही तुका? कोणाची शॉप आहे? कोणाची शॉप आहे? शॉप कोणाचे? न्यू येयला डायरेक्ट असो काय कोण नासतनाच कामाक दवरला तुका? कोणाकडे तरी उलयला आसतलो न्ही तू? तू आता तू गव्हर्नमेंटाच्या हितून आसा. कोण तो काडटालो? तो आपूण ना म्हणटा मरे, तो मडको लावपायल्लो म्हणटालो. मार फोन मार. हे खंय कामाक आसात. एजंट कोण तरी वेगळोच उघडपणान बीड घेतात. ह्यो पळयात पावत्यो. थंय लोकूय मडको लावपाक येतात. सगळे जे ते मडक्याचे स्लिपी आणि हे चालू आसात. कोणी बाबा तुझे नाव कितें? नाव कितें रे पात्रांव? शॉप कोणाच्या नावार आहे? आम्ही रिपोर्टर. ऑर्डर कोणी दिल्या? कसली ऑर्डर दे तुका? बनाने का? किसने दिया है आपको? परमिशन किसने दिया है इधर? अरे भैया परमिशन किसने दिया है? दिया है कुछ है का गवर्नमेंट का कुछ तेरे पास? व्हिडिओ काडपाक वता तितल्या पुरती बूक कवळून चल्ले, परत येवन थंयच बसतात. हो उघडपणान चलपी धंदो हापते कोणाक पावतात असोय प्रस्न उप्रासला. कांय दीस आदी दक्षिण गोंयांत हावजीचेर बंदी घाल्ली, मात हो मडको उघडपणान चल्ला ताचें कितें? हांव आतां आसा एसजीपीडीए मार्केटान, जो लोकांक शॉपां बांदलेली जी कितें तेंची फ्रुटां जावं आनी कितें तरी विकपा खातीर. पूण हांगा आमी पळयता जाल्यार मडक्याची स्लिपी आनी मडको चलयतात. आनी कोणाक तरी कॉल केला आनी आपयतालो, तर हांवें ताका विचारलें तूं पात्रांव का म्हणटा. तर तूं पात्रांव खंय आनी कोण दुसरो आसा
आणि हांगा फूल शॉपान तुम्ही पळयल्यार असले बॉक्सां बिक्सां दवरलेली आसा. हांगा आतां 2 ते 3 प्लेसीचेर आमी नोट केल्या जे मडक्याची स्लिपी मडक्याचे हे घेवपा खातीर परत बसले. आतां 2 मिनटां पयलीं हांव व्हिडिओ काडून गेल्लो पूण ते कांय कोणाक पडोवन गेले ना पळय. परत आयला आनी परत बसला. सो तेंच्या वयर कोण तरी आशिर्वाद आहा अशें आमकां तरी दिसता. आता सगळं मडक्याचे त्या 2 बिल्डिंगेनी डिफरंट बसल्यात आणि ही जावन आसा गव्हर्मेंट बिल्डिंग एसटीपीडी मार्केटा भितर आसा ते. सगूण गावडे प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवच्यान. समग्र शिक्षा अभियानाच्या 5 कोटींच्या फ्रॉड केसीत पर्वरी पुलिशेन आनीक 3 जाणांक अटक केल्या. सुमंता मोंडल, अल्मीन मोंडल आणि विद्याधर मल्लीक ह्या पश्चिम बंगालच्या रहिवाशांक पश्चिम बंगाल आणि दिल्लींतल्यान अटक. तिगांकूय 6 दिसांची पुलीस कस्टडी. बुलेटिनींतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.